भावार्थ आणि बरवसो दोन्ही काम करता आणि त्या देखून दोन्ही सांगत आसच आमच्या तई जिवितांत खंडीत देव बक्षिता तुम्ही फक्त बक्षूंक देवा लागीं स्वारित्त म्हणून जाल्यार एकामेका लागीं स्वारित्त म्हणून जाल्यार क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची दोनी वचपां आमकां भावार्थ आनी बरवसो कशें सांगाता वावुरता म्हणून आमकां शिकयतात. तुमी आयकलां जावंक पुरो साबार वर्सां आदीं 37 वर्सां एक स्त्री परगांवांत काम करनासली आनी थंयसर ती शिरकोण पडता. ताच्या दनयान कश्टिले मस्त आनी थंयसर साबार वर्सां तिका येवंकूच जावना. 37 वर्सां निंगी आमची मँगलोरची तर तुमी आयकलां. आनी मागीर सुमार वर्सां मागीर सरकाराच्या आदारान तिका सुटका मेळटा आनी ती प्रायवंत जावन आसता. आवय 11च्या मरणाच्या तणीर आसता आनी तिचें उतर एकच, हांवें देवा लागीं मागल्लें आनी म्हाका बरवसो आसलो म्हजें मागणें देव आयकता, एक ना एक हांव मरच्या पयलें ती येतली म्हणून. येवन 1 म्हयन्या मागीर आवय सरल्ली. अशें कितें सांगता हांव ही काणी, नीज काणी कोडयाळान जाल्लीस. तुमी वाचलां जावंक पुरो हे आयकलां जावंक पुरो. भावार्थ आनी बरवसो दोनी काम करता आनी त्या देखून दोनी सांगत आसच आमच्या थंय जिवितांत. आनी हें कशें चलता म्हणून आयच्या दोनी वचपांनी पयलें वचप आनी वांजेल वचतना आमकां समजता. त्या देखून पयलें आमी चिंतून पळोवया भावार्थ म्हळ्यार कितें. भावार्थ म्हळ्यार देवाक संपूर्ण तरान समर्पुचें, एकच उतरान सांगचें तर. पूण तें कशें घडटा. समर्पुचें म्हळ्यार देव म्हज्या जिवितांत काम करूं दी म्हणून वेटिंग फॉर द लॉर्ड, राखून रावचें. देव म्हजें थंय काम करूं दी म्हणून. आनी अशें देव म्हजें थंय काम करूं दी म्हणून राखून रावतना ताच्या योजना प्रकार जाता देखून कितले वर्सां आमकां कळीत ना. त्या देखून आमी थंयसर सा पेद्रूचें पत्र वाचल्यार देवाक एक दीस थोडे फावटी 1000 वर्सां खंय आनी 1000 वर्सां एक दिसा बरी खंय. अशें देवाचें योजन आमकां कळीत ना देखून बरवसो गरजेचो. आनी बरवसो म्हळ्यार कितें. बरवसो म्हळ्यार कितें. बिलिवींग इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार देवाच्या बसवण्यांक पत्त येवन रावचें. देवान आमकां कितें बसयलां. कोणाक गोत्ता आसा बरवशाचें विधान. म्हाका आतांचें गोत्तू ना, पयलेंचें जाल्यार इल्लें गोत्ता. आतां इल्लेशी शब्द बदलिल्यात इगर्ज मातेन. पयलेंचें आमी म्हणटना ल्हान आसतना म्हणचें म्हाका कळीत आसा. कितें बरवशाचें विधान कोणाक कळीत आसा. आमी बरवसता तेंच आमकां सांगचें. त्या देखून सकाळींची मागणी करा तुमकां तुमच्या जिविताचें सतां कळटात म्हणून. बरवशाचें विधान कोणाक कळिता सांगा पळया. पयलेंचें सांगा. तुमी पुरो सडावत मजाकी ओडूच दिसतात. इल्लीशी थोडी मात्र मजाकी मागेची. कोणाक आसा. हे म्हज्या देवा तूं पदवेदार आनी काकुळदार. तुजें उतर तूं पाळताय. पळय उडास दोरा. पयलें तुजें उतर तूं पाळताय देखून ह्या संवसारांत म्हज्या पातकांचें बक्षोणें. मागीर बरी जियोंक तुजी कुरपा आनी मेल्या उपरांत सर्गीचें सूख तूं म्हाका दितलोय म्हूण हांव बरवसतां. कितल्या अपुर्बाचे पळय 3 संगती आमी बरवसता. आनी ह्या बसवण्याचेर ह्यो कोणे केल्ल्यो बसवण्यो देवान. ताचेर पत्त येवन रावचेंच बरवसो जावन आसा. आनी त्या देखून पत्येनी देवाच्या बसवण्याचेर आनी त्या प्रमाणे जियोवचें राखून रावचें. तर हें दोनी सांगता वचना जाल्यार आमचें जिवीत भावार्थांत आसा म्हूण सांगूंक जाता की जायना. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत पळया आपुरबायेन थंयसर आमकां दाखलो मेळटा. अब्राम ऊर गांवांतान देवान ताका आपयतना ताची प्राय कितली. प्राय कितली कोणाक गोत आसा. बायबलांत वाचला तुमी वय कितली 75 75. वय ताका इजाक न्ही मग इश्मायल जल्मताना ताची प्राय कितली. आत्तां वाचलें भयणीन.
80 आणि सो व्हेरी गुड 86 ही जाग जल्मताना 100 वर्सां व्हेरी गुड 100 वर्सां ही जाग जल्मताना 100 वर्सां देवान बसयल्लें केदाळा ताका तुका एक पूत दितलो आनी तो तुजो दायजी जातलो म्हूण केदाळा बसयल्लें ऊर गांव सोडताना कितले वर्सां पयलें आनी त्या देखून आयचे प्रॉब्लेम पयले वचपाचे प्रॉब्लेम साराक सोसूंक जालें ना कितले वर्सां देवान आमकां फसयलां त्या देखून तूं कितें कर आमची कामाची आसा पळय तिचे लागीं हागारा लागीं लग्न जा आनी तिचे मुखांतर आमकां मणी भुरगीं जावं दित तो एलियाजार कालचे वचप आयकल्यार तुमकां कळटा दामास्कोचो आमच्या कामाचो आसा पळय एलियाजार ताणें आमच्या प्रॉपर्टीचे अधिकार घेवचे नाकात ताणें दायजी जावचे नाका त्या देखून कितें कर हागारा मुखांतर आमचींत भुरगीं आमच्या प्रॉपर्टीची दायजी जावं दित म्हणून आशेता हागार सारा आनी अशें थंयसर एक पोटी तिका कळटा हांव आतां अब्रामाच्या प्रॉपर्टीची दायजी म्हजो पूत दायजी जाता म्हूण तिका कळिल्लें कितें करता ती अब्रामाच्या बायलेक दोसूंक सुरू करता इन्सल्ट करूंक सुरू करता ते दाळा थंयसर अब्राहम म्हणटा ती तुज्या कामाची तुका कितें करूं का कर म्हणून साराक सोडून सोडटा ना तर दोगा बायल मनशां झगडटाना एक दादलो बिरमो ती कितें करतलो निंगी जाता आमच्या संवसारांत तशेंच जावचें न्हवरो सासूमाय आनी बायलेच्या झगड्या मध्ये सँडवीच जाता त्या देखून थंयसर आनी वर्ते कश्ट एक कामाचे आतां भुरग्याची आवय ताच्यात भुरग्याची आवय कांय करूंक जायना हांव कांय करना तुका कितें करूंक का कर म्हणून तो वगेच रावता आनी सारा ताका कश्ट दिता आनी अशें कश्ट दितना तें धांवतना दूत मेळटा शूर गांवाच्या त्या वाट्याक ती वचोन आसतना थंयसर आंज बडवो मेळटा आनी म्हणटा फाटी वचू आनी कश्ट सोंसू कित्याक तुजें मागणें देवान आयकलां त्या देखून तुका पूत जल्मतलो आनी तो कितें जातलो अपुरबायणू ताची संतत हजारांनी वाडटली आनी तो बाकीच्या भावां वयर उपराडटलो आनी बाकीचे भाऊ ताचेर उपराडटले आनी तेंत जावन आसा आज इस्रायल आनी पॅलेस्ताईन मध्ये ते थंयसर उपराटून आसात मोगाच्या भाव भयणीनो हे जावन आसा घडीत पूण ही जाग जल्मजे तर थंयसर कितलीं वर्सां लागलीं बसयल्लो मनीस हे जे तर 25 वर्सां राखाचें पडलें त्या देखून ह्याच विशांत सांगून आमकां पावलो अब्राहमाच्या भावार्था विशयान बरोवन रोमाकारांक बरयल्लें पात्र अध्याय 4 ओळ 16 ते 25 म्हणसर हापूर बायन तो बरयता थंयसर 20वी ओळ अशी सांगता ताका इतले राखजे पडले जाल्यार ताका इतले कश्ट आयले जाल्यार तो कितें करता दिसान दीस ताचो भावार्थ देवाचेर दोंडोळ्ळो ना देवाच्या बसवण्याचेर तो बरवो सोडूनच गेलो भावार्थ दवरूनच गेलो म्हणून थंयसर ताणें आपलो भावार्थ सांडूंकच ना ते मात्र न्ही आमी मुखार आयकता इजाकाची बली भेटोवंक सांगता अब्राहमाची परीक्षा करचे पासून आनी त्या वेळार तो म्हणटा देव दितलो पुता देव दितलो देव सगळें सोमा करता म्हणून बरवो सोडून पुताची बली भेटोवंक सयत तो तयार जाता आनी असलो भावार्थ आमचे थंय आसल्यार तसलो खडप जेजूचेर देवाचेर त्या देखून आयचें वाचप सांगता ताणें ताची बुन्याद खडपार घाल्ले बरी जातली म्हणून कित्याक म्हळ्यार देवाचेर बरवोसो दवरून जियेवचें गरजेचें त्या देखून अपुरबायची उतरां अब्राहमाची थंयसर तो म्हणटा पयले वचपांत आयच्या उत्पत्ती ग्रंथांत तूं म्हजें कोटें तूं म्हजी डाल तूं म्हजें कोटें आनी तूं म्हजें डाल देवा म्हणून तरी म्हणटा म्हाका भुरगीं नात कालचें वचप तूं म्हाका भुरगीं नात तूं म्हजें कोटें तूं म्हजी डाल तूंच म्हजो बरवोसो पूण म्हाका भुरगीं नात तूं म्हाका देणें दिता म्हणटाय तें कोणाक तें तूं तो गांव दिता म्हणटाय म्हाका सगळो पूण कोणाक तो म्हाका भुरगीं नात म्हणून देवा कडेन तो सांगता अशें आसतना ताणें आपलो भावार्थ सांडूंक ना आनी आमच्या त्या देखून बरवोसो म्हळ्यार देवान बसयलेल्या पातयेचेर बसयलेल्या बसवण्याचेर राखोन रावचें तें केदाळ जाता आमकां कळीत ना पूण तुका बसयलां खंडीत जाता त्या देखून आमकां बसयल्ल्या 3 संगती हांवें तुमकां सांगल्यो पथकाचे बॉक्सो न्हय त्या देखून कुमसार जाया अपुरबायेन
खंडीत देव बक्षिता तुम्ही पातका बक्षूंक देवा लागीं स्वारित्त म्हणना जाल्यार एकामेका लागीं स्वारित्त म्हणना जाल्यार आमी सुकोवन पडता पूण देव सदांच म्हाका बक्षिता कित्याक ताणें बसयलां जो कोण म्हजे लागीं येता ताका हांव सांडिसोना आनी कोणें म्हाका देवान बाप जेजून सांगचें आनी देवान म्हाका दिल्ले एकल्यानी नास जायना म्हणून बापाची खुशी म्हणून तर बापाची खुशी आमी नास जायना म्हणून जाल्यार आमी प्रयत्न करन म्हजें जिवीत रुपांतर करूंक प्रयत्न करी जाय त्या देखून पथकांच्या बॉक्सांनी जोडी जाय दुसरें जावन आसा देवाची कृपा आमकां मेळटा आनी सांव पावलो न्हू मागलें 3 फावटी हांवें मागलें म्हणटा तो म्हज्या एका कुडींत एक कांटो आसलो तो म्हाका दसतलो हांवें काडूंक मागलो ते जाल्यार देवान म्हळें तो कांटो काडची गरज ना तुका म्हजी कृपा पुरो म्हणून कित्याक म्हळ्यार देवाच्या कृपेंत आमी बळवंत जाताना देवाचेर हुंदून रावूंक एक कुडींत कांटो गरजेचो ना तर आमी कितें करता हांकारी जाता आमी संपूर्ण म्हणून चिंतून देवाक सांडचेंय साध्य आसा त्या देखून देव आमच्या कुडींत एक कांटो दवरता कित्याक ताचेर हुंदून आमी जिये जाय म्हणून त्या देखून ती कृपा ताचेर हुंदून जियेवंक आनी त्याच कृपेन हांगासर देवाचो मोग करन देवाचें योजन संपूर्ण करूंक जावन आसा आनी त्या कृपेचेर आमी बरवसो दवरी जाय कित्याक देव खंडीत जावन आमकां कृपा दिता आनी तिसरें जावन आसा मेल्या उपरांत ससनाचें जिवीत तें सर खंडीतच कित्याक आमचो आत्मो देवाचें दायज त्या देखून देव आपणाचें दायज आपणाचो वांटो खंडीत जावन सांडिना बागार आमकां सोडयता नितळ करता आनी ताच्या हुजीर ससनाच्या ससनाक जियोवचें बरी करता आनी असले बसोवन दिल्लो देव तो फटयना आनी फटोवन पडोवंक दिना म्हणून आमी भावार्थाचें विधान म्हणटा देव फटयना कोणाकी तो सत्यवंत नीज देव तो आनी असलो देव आमकां आज सांगता तुमी म्हजेर हुंदून जियेया हांव खडप आनी म्हजेर तुमी तुमची जिविताची बुन्याद घाला देवाचेर त्या देखून देवाचे उपादेश संपूर्ण तरान पाळण म्हळ्यार मोगाचो उपादेश एकामेकाचो मोग करचो आनी देवाचो आराधन करन ताची स्तुती करन ताच्या हजीर जियेवचें हें जावन आसा आमचें प्रमुख काम जाय क्रिस्तांवांचें आनी ताच्या उपरांत आमच्या घरच्यो जबाबदाऱ्यो आमच्या भावा भयणींतय कुटुंबांतय समाजांतय आसच्यो जबाबदाऱ्यो बऱ्या तरान पाळच्यो नितीवंतपणान प्रामाणीकपणान हांवें म्हजें जिवीत जियेवचें आनी अशें जियेल्ल्यांत खंडीत जावन जें कितें देवान बसयलां तें म्हज्या जिवितांत संपूर्ण जातलें आमेन.